सगळ्यांक येवकार आतां आयज लास्ट डे ऑफ कॅम्पेनींग आनी उपरांत सोमारा लोक गोंयचे असेंब्ली घडोवपा खातीर वोटींग करतले आनी कॅम्पेनिंगाच्या निमण्या पावण्यार आमी अशे मनशा वांगडा जेणी ह्या 2022 गोवा जनरल इलेक्शनाचे एक हेच बदल्ले नक्षाच बदल्लो म्हटल्यार आतां BJPंतल्यान भायर सरून ते काँग्रेसीन गेले आनी एक मोठी न्यूज त्या वेळार आमकां दिली आनी तेजे उपरांत ते फक्त आपल्याक कलंगूट पुरते रावले आनी ते बार्देजान गेले बार्देजा भायरूय ते पावले अशें मायकल बाबू वेलकम. कशें वारें आसा सद्या तुमात लास्ट डे ऑफ कॅम्पेनिंगा? आमी आत्तां कॅम्पेन बिफोर लंच ब्रेक सोंपयलें आनी हिंगा लंच जेयल्या ह्या घरान खोबरावाडो बागा खोबरावाडो कलंगूट बागा आनी आफ्टर हॅविंग लंच आय वॉज जस्ट सिटींग टील यू ऑल केम ओवर हियर. कॅम्पेनींग एकदम बरी जाल्ली आहा म्हाजे हिसपान. As I look at it, that people of Goa are looking out for a change. It's not only Kalangut. आख्खे गोंयचे लोक आयज चेंजा खातीर रावल्ले आहा आनी ही चेंज जी आहा ही लोकां खातीर जाय. म्हणजे लोक कितें म्हणटा आमचें सरकार आयकना. हे 3 वर्सांक एकूच हांव आयकतां. एज अ डेप्युटी स्पीकर आहलो मागीर 2.5 वर्सांक मिनिस्टर आहलो एकूच हांव आयकतां लोकां कडसून प्रत्येक टीव्ही वयरसून सोशल मिडिया फेसबूक ट्विटर कोण आनी खंय घालता सगळे माध्यमांसून सोशल मिडिया नेटवर्किंगांसून हांव एकूच आयकतालो की सरकार आमचें आयकना. गव्हर्मेंट ऑफ द डे इज नॉट लिसनींग टू अस. वाय इट इज? जेन्ना आमी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारताले पार्टी कडेन प्रश्न म्हणटाले ते म्हणटाले डोंट वरी आमचे कडेन सगळे आयज आमदार आहा आमचे कडेन सगळे आयज पार्टीचे लोक आहा सो आमकां भिवपाची गरज ना ते तेन्नासून म्हणटाले. मागीर मुख्यमंत्र्यान म्हटलें भिवपाची गरज ना. म्हाका दिसता आयज 2022 इलेक्शन तेंकलां 2 दिसांनी आहा तें आनी लोकांनी सांगलां CMांक तुका भिवपाची गरज आहा म्हणून कित्याक तूं घरा वचपाचो आहा. हें लोकांनी सांगलां तेका फेसबुकाचेर सांगलां. हे सेम हे जे सोशल मिडिया आहा तितूनसून लोकांनी तेका सांगलां तूं चड करून घरा म्हणून म्हणजे इन सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं घरा वयतलो म्हणून. सो आनी त्या तितूनसून हांवूय अपील कोत्ता लोकांक की डू नॉट डिवायड युअर वोट. डिवायड करप ना वोट. आयज फायट कोणा मदेगात आहा काँग्रेस आनी BJP मदेगात फायट आहा. ही वोट डिवायड जावंक जायना. पूण जो हांव जे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गेला म्हाका दिसता एक 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गेला हांव 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी लोकांचो जो एक हें आसलो द वे द पीपल वर लुकींग एट टू ब्रिंग द चेंज वॉज ट्रेमेंडस सपोर्ट. ओके 2012 फूल मेजॉरिटी सरकार आयिल्लें 2017 13 येयले BJPचे तरी ते सरकार जावचें म्हणून तुमी पर्सनली वावुरले तुमी गोवा फॉरवर्ड भितर घेवप वा बाकीच्या कोणाक ओडपाक जाय तांकां कनेक्ट जावप ही सगळीं कामां केली. 5 वर्सांन अशें कितें बदललें फक्त लोकांचो राग आहा म्हणून लोक म्हणटा आपले सरकाराक हेच खातीर काय? तेन्ना कितें आहलो मनोहर पर्रीकर जो नेतो आमकां तेणें BJPन व्हेल्ले तो आसलो आनी तेचो तेको आमकां आहलो लोकांक आहलो आनी तो तेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आहलो संरक्षण मंत्री. तो म्हणून आपूण गोंया येता. तेणें म्हाका सांगलें विजय सरदेसायाक सांगलें आपूण गोंया येता. जर तर सरकार जाता जाल्यार 13नी आमी करया म्हणून. सो आमी केलो तेन्ना सरकार 13नी. हांव तेन्ना BJP पार्टीन आहलो. 13नी आमी सरकार केलो. हांवूय एक भाग तेजो त्या टायमार फर्स्ट टायम जेन्ना गव्हर्मेंट घडोवंक जाल्लो हांव भाग आहलो. कित्याक जे पार्टीन तूं आहा तेन्ना तुवें ती पार्टी वयर काडूंकूच जाय. आतां आमी मनोहर पर्रीकराक लागून केलें तें तेका हाडलो आनी डिफेन्स चीफ मिनिस्टर केलो. तितून MGP पार्टीन सपोर्ट केली रोहन खंवटेन सपोर्ट केलो विजय सरदेसायान सपोर्ट केलो. आमी धर तूं BJPत आहले. मनोहर पर्रीकर हो संवसार सोडून वयच्या 6 म्हयने पयलीं जे कारस्थानां चालू जालीं आनी तेजे उपरांत जी कारस्थानां जालीं हेचेर रोग चाळिल्लो आहा. जे सगळे प्रोजेक्ट बंद आसले करपाचे न्हू म्हणून मनोहर पर्रीकर म्हणटालो ते प्रोजेक्ट हेंच्यांनी चालू केले. ते 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे म्हणटा लोक जे डबल ट्रॅकिंग आसूं जे तनमार प्रोजेक्ट आसूं पावराचो आनी नाजाल्यार 6 लेनींग हें आसूं हे IPB म्हणून एक आहा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हें बंद जावपाची गरज आहा.
हितून मार्शी लँड जी दोंगर आहा तितून एक IPB कांय लागना ते CRZ लागना तितून कांयच लागना ते काडटा परमिशनां दिता 5 स्टार हॉटेल घाल म्हणटा खंय मार्शी लँडान खंय दोंगराचे वयर दोंगराचे स्लोपाचेर हे बंद जावपाक जाय IPB कॅन नॉट सुपरसीड the local panchayat, the town and country planning department, the CRZ rules and all those things. So there has to be a ban on IPB. हे गजाली खातीर आनीक लोक चाळल्ले आहा आनी हे सगळे आमी बंद करतले म्हणून आमी उतर दिता गोंयच्या लोकांक आयज वी आर गिवींग अ कमिटमेंट वी आर गिवींग अ वर्ड टू द पीपल ऑफ गोवा यू गिव अस 22+ 22 सिटां दिया आनी तुमी पळया की हे सगल्यो वस्तू जे हांव उलयला 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स IPB हे सगळे बंद जातले मायकल फुटलो BJP तांकां हें करता आसतना कशें करता आपल्या फायद्याक गेला ताका पत्नी प्रेमा खातीर तो फुटलो म्हणून सी हांव फुटोंक ना हांव म्हाजो टर्म सोंपोन येयला जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागलो तेन्ना आमी सोडला आनी काँग्रेस पार्टीन प्रवेश केला आमी आतां माय वायफ इज इन पंचायत 15 years सरपंच 10 years सो आतां 10 वर्सांची सरपंच जर MLA बसोंक सोदता आतां गेल्याच फावटी बसपाक घाल्ली ती बसोंक ना म्हणून जयेश जिखून येयलो ती बसली जाल्यार ती जिखपाची सो ह्या फावटी तेणी डिसायड केलें डिफिकल्ट सीट दॅट इज शिवोलीम जिंगा डेव्हलपमेंट म्हणटा तें जावंकूच ना आयज शिवोलकारांनी कितें डिसिजन घेतला की वोट फॉर अ चेंज म्हणून सो थिंगासोर ती जिखून येतली ऑन हर ओन कॅपॅसिटी नॉट बिकॉज ऑफ मायकल लोबो इज जस्ट अ फॅक्टर वन सायड ऑफ इट बट शी हॅज वर्कड ती घरांनी भोंवल्या ती प्रत्येक दारार वचून लोकांक सांगला आपूण तुमचें काम करता चड भोवले हय म्हाजे कडेन चड भोंवल्या ती सो तेणी हार्डवर्क केला त्या हार्डवर्काचो लोक ताका 100% फळ दितलो तुमी शिवोले आनी कलंगुटा भायर जेन्ना वचपाक लागले तेन्ना आनी एक प्रोपगंडा जालो की आनी एक प्रचार जालो की तुमी रिमोट कंट्रोल कशें बार्देज चलोवपाक सोदता हांव आमदार जातलो विधानसभेचो सरकार येयलो मंत्री जातलो कितेंय जावंक शकता दॅट इज डिपेंडिंग ऑन द पार्टी आय डोंट वॉन्ट टू बी रिमोट कंट्रोल ऑफ एनी अदर कॉन्स्टिट्युएन्सी जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदार जिखून येतलो तेणें आपलें काम करपाचें ताका कितें मदत लागतली हेल्प लागतलो तो हांव दितलो ताका कितें डेव्हलपमेंटाक म्हाजो आदार जावं प्लॅन करपा खातीर आय वील ऑल्सो कम वी वील टेल द इंजिनियर आर्किटेक्ट ऑफ PWD GSIDC or whichever department to do a nice planning to see that the quality money जे पयशे मोडटा ते क्वॉलिटी वर्क जावपाक जाय when we are spending money for any development they should I used to always tell Joshua to use my expertise in MAPSA which he never used that is why they are saying remote control I didn't want to do remote control for Joshua त्या टायमार तो आमचो कलीग तो BJP हांवूय BJP but they were getting scared of my shadow that if I come to MAPSA I may take over MAPSA it's not like that MAPSA म्हापशेकारांचे आनी म्हापशेकार डिसायड करतलो बरो उमेदवार आतां जो काँग्रेस पक्षान दिला ताका कसो निवडून हाडपाचो आनी हाडल्या उपरांत तेजे कडसून कशी कामां करून घेवपाची ताका हात बोट लावपाक हांव आहा टू गायड हिम टू हेल्प हिम टू एसिस्ट हिम टू डू द डेव्हलपमेंट ऑफ म्हापसा सिटी आय एम देर आय विल बी पार्ट ऑफ इट बट आय डोंट वॉन्ट टू बी अ रिमोट कंट्रोल इन एनी वीच वेज पयलीं म्हटलें पत्नी प्रेमा खातीर गेलो मागीर म्हटलें तुमी रिमोट कंट्रोल जावपाक सोदता आनी मागीर इलेक्शन लागीं पावता म्हटलें मोदीची मोठी सभा ही बार्देजांत जाली इतलें ना तेणी बार्देजच्या विकासाचेर उलयलें ते गोंयभरचे उलयता आसतना स्पेसिफीक बार्देजच्या विकासाचेर उलयलें हें सगळें तुमच्या खातीर असलें See, the day I left BJP, they thought like Michael is just immaterial for us. म्हणजे काय फरक पडना आमचे कडेन रोहन खंवटे येयला हांव म्हणना रोहन खंवटे खंय धाकटो लिडर तो व्हडलो लिडर पूण आमचो से खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा कसलो से डेव्हलपमेंटाचो आमी ते कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलप जावपाक आमचो प्रयत्न आसतलो ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन भुरग्यांक कामां लावपाचो आमचो एक हें आहा मीन्स आय हॅव द अर्ज दॅट दोज अनएम्प्लॉयड यूथ बॉयज एंड गर्ल्स शूड गेट एम्प्लॉयमेंट लायक आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाची आयज गरज आहा ते कितले 10 वर्सां रावले BJPच्या फाटल्यान पूण जेन्ना हांव गेलो सोडून ते भियेले उपरांत
जेन्ना हांव आल्दोना गेलो, म्हापसा गेलो, सालिगांव गेलो, शिवोले गेलो, हांव हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गेले काय थिवी गेलो, पर्वरी गेलो, तेन्ना ते भियेले. हे भियोन हेंच्यांनी स्टार्ट केले रिमोट कंट्रोल. मायकल वॉन्ट्स टू डू रिमोट कंट्रोल ऑफ बार्देज. मागीर म्हणून लागले पत्नी प्रेम, पत्नी सुबेज हे आहा म्हणून लागले. मायकल बायले खातीर BJP सोडून गेल्या. मागीर लास्टाक तेणी कितें गुगली घातली आनी कोणाचो यूज हायकमांडाचो पावर यूज केलो आनी नरेंद्रजी मोदीक गोंया हाडलो. गोंया हाडून ताका पणजे हाडूंक ना सभेक, म्हापशा सभेक हाडलो. आनी म्हापशा सभेक हाडून ताणें म्हापसा सभेक एड्रेस केले बार्देजाचे हेचेर. सो प्रायम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री कमींग एंड एड्रेसींग ऑफ बार्देज डजंट लूक very appreciating also, and it doesn't go well, like it doesn't go well now. We respect the prime minister of the country, we respect that chair. ती चेअर म्हणजे खूप महत्वाची चेअर आनी हांव काँग्रेसमॅन पण तरी त्या चेअराक आमी रिस्पेक्ट दिता, प्रायम मिनिस्टराक आमी रिस्पेक्ट दिता, तेका तेजे अगेन्स्ट काय उलयना. पूण नरेंद्र मोदी कमींग फॉर अ सभा इन बार्देज इज समहाव डीड नॉट डायजेस्ट मी. म्हणजे जिरोना ते कितें आमी हजम जायना, ते लोकांकूय जावना, म्हाकाय जायना. आनी म्हाका दिसता ही मोठी चूक केली तेंच्यांनी की नरेंद्र मोदीक जी हाडलो आनी कितें म्हणून सांगलें. आतां शेणले उपरांत नरेंद्रजी मोदी एक दीस ना एक दीस विसारतलो तेंकां, बाबा क्यों हारे हम लोग बार्देज, हम बार्देज में एक भी सीट नहीं आया, क्यों ऐसा क्या हुआ की एक भी सीट नहीं आया. हे सांगतले आमी जॉब विकले म्हणून, हे सांगतले आमी तनमार प्रोजेक्ट हाडलो म्हणून, हे सांगतले आमी डबल ट्रॅकिंगाक फाटीं सरोंक ना म्हणून, हे सांगतले आमी म्हापसा डेव्हलपमेंट करूंक ना म्हणून, हे सांगतले आमी अनएम्प्लॉयड युथाची व्हडली लायन लागली आमचे कडेन, आमदारांचे कडेन लायन लागली आनी आमी तांकां पयशे सांगले इतले पयशे घेवन तेन्नाच जॉब मेळटलो. देर आर वेरियस इश्यूज. हे सांगतले कोवीड टायमार आमी लॉकडावन करूंक ना म्हणून इतले लोक मेले, म्हापशेचे इतले लोक मेले, आल्दोनचे मेले आनी खंयचे मेले. लॉकडावन मायकलान केल्ले म्हणून सांगतले, कलांगुटान फर्स्ट लॉकडावन विदाउट गव्हर्मेंट ऑर्डर. आर दे गोइंग टू टेल ऑल दीस थिंग्स और दे जस्ट गोइंग टू कीप क्वायट एंड पुश द ब्लेम ऑन मी. मायकलान कितें तरी गडबड केलो म्हणून. हांवें कसलोच गडबड करूंक ना. आमी क्लीन आहा एज फार एज ऑल दीस थिंग्स. समज फाल्यां BJPचें सरकार येना, BJPची सीट कमी जाता, हेका BJPतलो कोण जबाबदार वा तेका मायकल जबाबदार, मायकलान फोडली म्हणून? आय डोंट थिंक सो. सी पीपल हॅव ऑलरेडी डिसायडेड. हांव एकटो मत मारपाचो ना, गोंयचे लोक मत मारतले आनी बार्देशचे नॉर्थ गोवाचे लोकांनी डिसिजन घेतला की BJPक घरा धाडया, BJPक ऑपोजिशनान बसोवया आनी धाकटुले डिजिटान बसोवया. जे एक टायमार 2012 काँग्रेसाक नवाचेर हाडले आनी ऑपोजिशनान बसयले. म्हाका दिसता ह्या फावटी सेम गत हेंची जावपाची आहा, नवाचे कमी हे ऑपोजिशनान बसपाचे आहा. तेन्ना 13चेर जेन्ना BJP येयलो तेन्ना CMाक सुद्दां CM सिटींग CM म्हणलो. आतां बी तशें जातलें अशें म्हणटा. हय 100%. CM चीफ मिनिस्टर भियोन आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच बिडान रावल्लो आहा आनी तो सगळे प्रत्येक पॉकेटांनी वचोन लोकांक मेवता आनी कितें करता, आश्वासनां दिता, जॉब दितलो म्हणटा, हें दितलो तें म्हणटलो, तें म्हणजे ही इज गिवींग टू मॅनी प्रॉमिसीस इन हीज ओन कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट आय डोंट थिंक इट वील वर्क आउट. मोस्ट प्रॉब्ली ही वील लूज द सीट. दिसता तुमकां कितल्याचेर येवपाक शकता BJP? प्रेडिक्शन म्हाजे हिसपान 7-8 येवंक शकता. 7-8 9. फुडें जे काँग्रेसीची गत जाल्ली एकदां तेन्ना हेंची गत तितल्याचेरूच जावंक शकता, 9चेर हे उरोंक शकता. BJP जर 7-8 9चेर येता जाल्यार काँग्रेस खंय आसतली? आमी 22 सारके आनी 22 प्लास म्हणटा पळय ते गोवा फॉवर्डाचे 2 जातले आमचे. ओके. पण सद्याचे एक BJP जे रिलाय रावले की वेगळे वेगळे पार्टी आहा, TMC आहा, आप आहा, मातशे बरे टायम येवन तेंच्यांनी हांगासर काम केलां, कॅन्डिडेट्स घेतले तेंच्यांनी, काँग्रेसीतले कॅन्डिडेट घेतले, बरे बरे कॅन्डिडेट उखल्ले. हेजो स्प्लीट ताचो भंय दिसता तुमकां? म्हाका एक बरी खोशी दिसता की काँग्रेसचे सगळे जे एक गार्बेज जी म्हणटात, ना गार्बेज ती गेली. पार्टी चिड्डी जाली. पार्टी काबार करपी ही गार्बेज. 2017 जो तर BJP गव्हर्मेंट करता, मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जाता जाल्यार ही गार्बेजीक लागून, पार्टीक लागून न्हू, दिल्लीक लागून न्हू,
राहुल गांधी दिल्ली आहलो प्रेसिडेंट तेका लागून न्हू, तेका जाय आसलो सरकार जाल्लो 17 येयल्ले सिंगल लार्जस्ट पार्टी, पूण हेंचे भितर 5 जे आसले हे 5ूय मुख्यमंत्री जावंक सरताले. हेंकां 40 आनी 8 वरां लागली, 48 hours, 2 days CLP लिडर चूज करपाक, तरी हेंचे कडेन जायना. तरी चूज करूंक ना. मागीर एसेंब्लीन जेन्ना एसेंब्ली आपयली गव्हर्नरान टू प्रूव युअर मेजॉरिटी, त्या दिसा हेंचो CLP लिडर चूज जाता. ते बीन जाल्यार सेंटर मागीर सांगता 5्याच मनशाक सीएमाचेर रेसिनूच नासलो. नाल्लो तेका. हे आतां इतले मुख्यमंत्री सगळे BJPन आयले. रवी नायक आसूं, प्रताप सिंग राणे धर तो ऑनरेबल रिजायन जालो. रिजायन न्हू, सॉरी, ही रिटायर्ड. तेजे उपरांत मागीर लुईझीन TMCन गेलो, रेजिनाल्ड TMCन गेलो, इंडिपेंडंट पावलो. मागीर आमचो हो आनेकटो आहलो कोण तो बाबू BJPन येयलो. सो हे 5 जाण जाले आतां हांवें मेजले पळय ते. बाबू, लुईझीन, दिगंबर, सिनियर राणे आनी आनेकटो आहा कोण तरी. सो आतां जे 5 कॅन्डिडेट आसले CM जावपाक सोदता जाल्यार एकटोच CM उरला. एकटोच उरला. तुका स्प्लिटाचो भंय दिसना? तेवटेन व्हरून लिडर गेला, लिडरा कडेन आपली म्हणूची मतां आसता, ती स्प्लिटाचो एक हें दिसना की स्प्लिट जावपाक शकता? हांव एक सांगता तुका, आमी इतली प्रिकॉशन्स घेतल्या, त्या प्रकारची मेसेज गेला लोकां मदीं. लोकांक आमी पटोवन दिला की आमी महालक्ष्मी देवी जी आमची गोंयची ग्राम देवी ती, आमी तिचे कडेन वचोन हात जोडून सांगला की आमी प्रमाणीक रावतले. कोणाक? काँग्रेस पार्टी. 36 जाण आसले आमी त्या दिसा. तेच्या भायर आमी होली क्रॉसा कडेन गेले, बांबोलीचो होली क्रॉस, पवित्र खुरीस. आनी हे पवित्र खुर्सा फुडल्यान आमी देवाक उतर दिलें की आमी फुटचे ना म्हणून. तेजे उपरांत आमी दर्गान गेले, अल्लाक उतर दिलें आमी फुटचे ना. देव एकूच, पूण आमी 3ूय कडेन गेले आनी 3ूय कम्युनिटीच्या लोकांक पटोवन दिलें की आमी कशे फुटचे ना. तेजे उपरांत आमी एफिडेविटूय सायन केल्ल्या, आमी उतर दिल्लें आहा गोंयच्या लोकांक दॅट वी वील नॉट गो टू एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इन दीस टर्म. ही काँग्रेसीचें जालें. हांव मतांची फुटप म्हणटा की मल्टिपल पार्टीज ना मताचे फुटपाचे डबल इंजीन जे आहा BJPचे, एक आहा आप आनी एक आहा TMC. BJP इज थिंकिंग दॅट आप आनी TMC इज गोइंग टू ब्रेक आवर वोट्स अँड दे आर गोइंग टू गेट, दे वील वीन. म्हणजे काँग्रेस, आप आनी TMC वील ब्रेक वोट्स इन 3 ways. गोंयचे लोक तशें करूंक दिवचे ना. गोंयचे लोक, हांव एक सांगता तुका, गॅरंटी दिता गोंयच्या लोकांची की गोवा पीपल वील वोट 1 ways. आयदर दे वील वोट स्ट्रेट टू काँग्रेस or certain people will vote for BJP. But AAP and TMC is not going to make any difference. AAP will get a small pocket of votes. TMC is going to get their pockets of vote. So benefit, it will definitely benefit Congress party. These were original Congress voters. They will all vote for Congress. मत फुटची ना. खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक अशें दिसता की हिंगासर BJP येवपाक नाका आनी थिंगा काँग्रेस कॅन्डिडेट आहा पळय तो खूब वीक आहा, हो जिखोंकूच शकना, थिंगा मत एका येतले ते तिसरो कोण बसला पळय ताका. हय, BJP वयचे ना. BJPक थिंगा वयचेच ना. BJP आहा, काँग्रेस आहा, काँग्रेस वीक आहा, सारको वीक आहा, तो जिखोंक शकना, तो थर्ड ऑप्शनाक वयतलो. बट इट वील नॉट गो टू BJP. इतलो राग आहा म्हणटा. इतलो राग आहा. गोंयचे लोक सारके चाळवल्ले आहा. कोविडान लोक मेले न्हू आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणूच घेयना. आमी फिल्डान आहा. आमकां मुख्यमंत्री बसून सांगिना कितें आयल पुट इन अ कमिटी म्हणून वीच कॅन टेक डिसिजन. जी कोवीड मॅनेजमेंट कमिटी आसली तितून कोण आसलो? CM आसलो विश्वजीत राणे. विश्वजीत राणे एक उलयता, CM एक उलयता. विश्वजीत राणे म्हणटा आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सिजन सिलिंडर्स. CM म्हणटा आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सिजन सिलिंडर्स. सो हू इज रिस्पॉन्सिबल? हे दोगूच आसले भितर.
आनी हांकां कांय पडोन वसोंकूच ना. इतले लोक मेले ते सुशेगाद आसता ते आसल्यार जाता. लोक मेले न्हू ते कितें बांगडे काय ताल्ल्यो त्यो बिचार पडटा पळय त्यो इम्पॉसिबल. हो राग ह्या इलेक्शनाक लोक काडपाचे आहा हें हांव इतलें सांगूंक सोदतां. तितून आनी एक पयलें की उत्पल पर्रीकर सारके जे BJPंतल्यान भायर सरले ते BJP अगेन्स्ट आतां कॉन्टेस्ट करता. पार्सेकर सारके भायर सरले, पिरवळांत निगळे सारके भायर सरले. ही एक प्रकारची फूट फायदेशीर आहा काँग्रेसीक. सी हे लोक कित्याक भायर सरले? कित्याक गोवा पार्टी जी आहा ही हायजॅक जाल्ली आहा बाय पर्सन कॉल्ड बंडी मॅन. आनी हो बंडी मॅन दोनूय हायजॅक केला तेणें, पार्टी आनी सरकार. आनी पार्टी जेन्ना तेणें हायजॅक केल्या हांव म्हणटा ती तो कोणाकूच लागोंक दिना. हे पार्टीन म्हणटा आपूण सुप्रीम, आपूण सुपरमॅन, सुप्रीम सुपरमॅन. तो आनेक पर्रीकर जावपाक दिवंक सोदिनासलो. तो सदांच म्हणटालो आय वील नॉट अलाव अनदर पर्रीकर टू कम अप. सो वी डोंट वॉन्ट मनोहर पर्रीकर सन इन द पार्टी. तो बेश्टो मेंबर आहा रावोनी तेका तेजे वयर काडप ना, तेका MLA करप ना, तेका मंत्री करप ना, तेका कांयच करप ना. पूण हें तेजेर थारलेलें न्हय, हें देवाचेर थारलेलें आहा, लोकांचेर थारलेलें आहा. एज अ पर्रीकर सन शूड कम बॅक इन द स्टेट असेंब्ली ऑर नॉट. सो तेंच्यांनी तेका दिवंक ना. श्रीपादाचो चलो जो भंडारी समाज म्हणून हे बोडायो मारता, धोल घेवन सगल्याक भोंवता, आमच्या फाटल्यान भंडारी समाज आहा, आमच्या फाटल्यान भंडारी तेका नांवा पुरती बेश्टो तो केंद्रीय मंत्री करून दवरला थिंगा. कांय ना, रोल कांय ना तेका. तेजे चेड्याक हेंच्यांनी टिकेट दिवंक ना, तेजो चेडो वयर सरत म्हणून. आनी मे इमर्ज एज अ टॉल लिडर टू बिकम द चीफ मिनिस्टर. भंडारी समाज तेका वयर काडप ना. तो तरूण आहा, यूथ आहा. हो तरूण पिढी जी आहा तो भंडारी समाजान वयर सरता म्हणून तेका जाम केलो. तेजे समते पांये घातले दोनूय टाक. तेका लंगडो करून उडयलो आनी तेका तो सोडपाक आहलो आनी इंडिपेंडंट बसपाक आहलो. तेच्या पांयचेर दबाव हाडलो आनी तेका धरलो. दत्ता प्रसाद नायक, टॉल लिडर ऑफ BJP, लेफ्ट, सेम भंडारी समाजाचो लिडर, बहुजनाचो भंडारी समाज लिडर. तेजे उपरांत अनिल होबले, सायडलायन, थ्रोन आउट. पिरवळांनूय सेम जालें. निगले, थ्रोन आउट. केदार नायक, थ्रोन आउट. ऑल हिज पीपल थ्रोन आउट. फोंडू बिंडू खूब जाणां ते लिडर. हे सगळे बहुजन समाजाचे भंडारीचे लिडर. हांकां काबार केले हेंच्यांनी. आनी मागीर मायकलाक बोट दाखोवप, भेदभाव करप. मायकल क्रिस्तांव, हांव जात बात कांय मानिना. डिलायलाक बोट दाखोवंक लागले. आमी ह्या लेवलाचेर आयज पावल्ले आहा आनी म्हाका दिसता हें आमी बंद करपाक जाय. आमी सगळे गोंयकारांक गोंयकार म्हणून आमी ओंकोवपाक जाय. आमी जातीच्या नांवान जर तर वसत आनी भेदभाव करीत जाल्यार काबार. हांव कित्याक उलयलो हेच बोडायो मारताले की भंडारी समाज आमच्या फाटल्यान आहा. हेंच्यांनी भंडारी समाजाक काबार केलो. हांवें तुका एग्जाम्पल दिलें. दत्ता प्रसाद जावं, आमचो श्रीपाद भाऊचो चलो जावं, हांकां खूंय दिली टिकेट. हांकां जाम केले. अनिल होबले आसूं, दत्ता प्रसाद आसूं, सिद्धेश आसूं. ओरिजिनल BJP कुशीक दवर. हांव इन शॉर्ट सांगता, मनोहर पर्रीकर जो सगल्यांक टिकेटी दितालो, तोच डिसायड करतालो की आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताक टिकेट दिवची वा ना. कित्याक म्हणटा हांव हें? त्या टायमार ही वॉज होल अँड सोल. डॉक्टर आमोणकर आसलो, सुरेश आनीक कोण प्रताप ना, आनीक कोण तरी आसलो थिंगा. मेन तेंचो दोतोर थंय. हय, डॉक्टर आमोणकराक टिकेट दिवपाक आहले. ती टिकेट काडली आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक दिली. आनी कोणें दिली? डिसिजन कोणें घेतलें? मनोहर पर्रीकरान घेतलें. तेका MLA केलो 2012. 17 तो खूब कमी मतांनी येयलो. तेका स्पिकर केलो. मागीर मोर्चा पयलीं सांगलें की हेका CM जावनी म्हणून. म्हाज्या फुडल्यान सांगलां पर्रीकरान, जावनी तेका CM मायकल. आनी ते तेजे चेड्याक विसरले. हें लोकांनी आयज चिंतपाची गरज आहा. ज्या मनशाक मनोहर पर्रीकर म्हणटा ह्या मनशाक CM करा मायकल. हांव आहा फुडल्यान, कोण ना. हांव आसा डॉक्टर डुकले हॉस्पिटलांतसून तेका शिफ्ट करताले एम्सान. हांव आसा सिद्धार्थ कोकोलेकार, तो अनूप बोबो आनी एकटो आहा, कोण तरी आनी एकटो आहा. आमकां सांगता तो
आपूण एम्सान वयता परतून पावत म्हणून गॅरंटी ना म्हणलो मायकल. तुमी सगळे प्रमोदाक सपोर्ट करा. डॉक्टर प्रमोद सावंता फाटल्यान राव. तो येयल्लो थिंगा, बोट दाखयलें ताणें ताका, हेका सपोर्ट कर म्हणलो CM जावपाक. आनी मातशें विजयाक सांग म्हणलो आपल्याक मेव म्हणून. आनी विजयाक तो मेवलो, रावलो तो, वसोंक ना, एम्बुलन्सान बसोंक ना. विजय येवसर रावलो. हांव कित्याक उलयतां हें? ज्या मनशाक हो बोट दाखयता CM कर म्हणून, त्या मनशाक त्या चेड्याक आयज आनी तेणें कितें सांगलेलें आनी एक म्हाका, हें हांव स्पश्टपणी सांगूंक सोदता गोंयकाराक आयज, की आपूण गेल्या उपरांतूच आपलो चलो, आपले चल्यान आपूण पॉलिटिक्सान आतां हाडिना आपूण आसतना. इट वील नॉट गो वेल. लोकांक लायक जावचें ना. लोक खंय तरी म्हणटले की पर्रीकार येदो व्हडलो डिफेन्स मिनिस्टर, येदो व्हडलो चीफ मिनिस्टर आनी चल्याक हाडलो आनी भितर घातलो म्हणून. आपूण गेल्या उपरांत तो संवसार सोडून तेन्ना आपलो चलो पॉलिटिक्सान येयल्यार जाता. आपले ताकतीचेर येवपाचो तेणें, अशें तेणें तो उलयलो. कित्याक उलयलो तो? ताका एंट्री करून दिवची म्हणून. आतां आतां कितें केलें हेंच्यांनी? हे दोगूय जाण सुपर CM आनी CM हे दोगूय एक जावन पर्रीकाराचे चेड्याक कसोच भितर घेवंक दिवंक ना. तेजी कशी तरी एंट्री ती ब्लॉक केली टिकेटीची. असलें घडटा आमच्या गोंयांत आनी लोकांनी पळोवपाची गरज आहा आनी लोकांनी हांकां जाम करपाची गरज आहा. ऑपोजिशनान बसोवपाची गरज आहा. 6, 7, 8 तेचे वयर सीट दिवपाचेच न्हू हांकां. तुम्ही म्हणटा काँग्रेसीची वेव जाल्यार काँग्रेसीचें सरकार येता 22 येता. सो लोकांनी आतां लोक चिंतपाक लागले काँग्रेसीचें सरकार येता जाल्यार मुख्यमंत्री कोण? सो तुमी सांगा तुमचे मदीं थरला आसतलें मुख्यमंत्री कोण आसतलो? मुख्यमंत्री कोण तुमी बी रेसीन आहा काय कोण थरलेलो आहा पयलीं? सी, हांव आतां 3rd टायम MLA जावपाचो आहा. आमचो सिनियर आहा दिगंबर कामत. पार्टी जी दिल्ली आमची आहा काँग्रेस पार्टी हायकमांड ते डिसायड करतले. आतां सिनियर कोण जाता तितून? एक बाब दिगंबर जाता, एक हांव जाता. पार्टीक डिसायड करूं न्ही. दिगंबर खूब सिनियर आहा ते. हय, पार्टीक डिसायड करूं न्ही. आय वील नॉट गेट एंग्री. म्हाका मुख्यमंत्री करिना जाल्यार हांव बेजार जावचो ना. तेंच्या भाशेन 5 जाण जे झगडटाले 2017 ते भाशेन आमी झगडी मारूंक येवंक ना काँग्रेसीन. आमी हिंगा लाँग इनिंग्स करपाक येयल्ले आहा. तुमी रेसीन आहा मुख्यमंत्र्याचे? आमी आहा रेसीन 100%. आय एम इन द रेस ऑफ चीफ मिनिस्टर. बट अगेन आय एम टेलिंग यू, I am not ready to fight with anybody. I will not fight with anybody that I only want to become. Whoever the high command will decide. पार्टीक बरें जाय तें डिसायड करचें. हय, पार्टी जी डिसायड करतली सेंटराक तो मनशाक आमी मान्य करतले. दिगंबराक सांगलें, दिगंबर मुख्यमंत्री आमी डन, आमी रेडी आहा तेज्या वांगडा काम करपाक. आय वील एसिस्ट हिम, आय वील हेल्प हिम, आय वील डू एवरीथींग फॉर हिम. Whoever they say name, I will assist the chief minister for 5 years or whatever years, 2 years जावं, 1.5 वर्स जावं, 1 वर्स जावं. तो जितको पासून चीफ मिनिस्टर रावतलो तेका आमी असिस्ट करतले. ओके. हे आशिल्ले मायकल लोबो. तेंच्यानी क्लियर कट सांगलां ते आतां ग्रावंडार फिरता. काँग्रेसची वेव आहा. BJP म्हणटा ते 8चेर येतले. तेंचो मुख्यमंत्री BJPचो पडटलो म्हणटा ते. आनी काँग्रेस 22 घेवन फूल मेजॉरिटीन सरकार करपाच्या. तेजे उपरांत इतलें सांगपाक विसरना की मुख्यमंत्र्याचे रेसीन आपुणू आहा म्हणून. मायकल लोबो म्हणटा आपुणू मुख्यमंत्र्याचे रेसीन आहा. ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात प्रुडंट मिडिया.